पत्रादेवीचो हायवे हा पयरू एक एक्सिडेंट जालो ते फॅमिलीचे 2 जाणां मेले ते एक्सिडेंट आतां पर्यंत डेटा काडले 18 जाण तिथे ते रोडाचेर मेले आनी कॉन्ट्रॅक्टराचे खूब कंप्लेनी आहा तेजे सारकें ते काम ना म्हणून. दोन गोष्टी आसा पळय आमी पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराक एंटायर लँड एक्वायर करून तेज्या हातीन दिवपाक जाय आशिल्लें ना हांव सांगता तितून आमचो एक गव्हर्मेंटाचो एक थोडो फॉल्ट आसा कॉन्ट्रॅक्टर हांव म्हणना कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलां तेजेर हांव चर्चा करतलोच ते सेकेंड सांगता तुका नाजाल्यार म्हणटलें हांवें कांय उलोवंक ना एक गोश्ट आसा की लँड एक्विजिशन जो प्रोसेस आशिल्लो तो कंप्लीट करून आमी कॉन्ट्रॅक्टरा हातीन दिवं ना सो ते इले पीस करून चालू आसा आतां हांव फाटल्यान लागून म्हाका खुबशे तुमी पत्रकार पळयताले खबर ना म्हाका लोक पळयताले खबर ना पूण आमी ऑलमोस्ट आनी एक 7-8 घरां पयर लास्ट 2-3 म्हयन्याक हांव घेतरी हांव एवरी 15 days मॉनिटर करता आनी जे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी जे एक्विजिशन आमी करता तितून भितर ऑलमोस्ट 8-9 घरां आमी मोडल्या एक बायल मनीस तुमी पळयताले की ती दादलो आनी बायल रावताली एक जाग्यार आनी तो वचनासलोच तांकांय आमी रिहेबिलिटेट केले घरान आनी तेय घर मोडून तो आतां जाला सो अशें करून आमी मॉनिटर करता जो एक्सिडंट जाल्लो त्या जाग्यार तितून तो स्ट्रेच जो आसा तो एक्चुली खूब दीस तसोच आशिल्लो अनफॉर्च्युनेटली तो 4 लेन आसा आनी डायरेक्टली मागीर 2 लेनाचेर पावता थंय आतां बॅरिकेडींग तो केल्लें तेणें बॅरिकेडींगचे मारून 2 बॅरिकेडी मारून ताका मागीर तो एक्सिडंट जालो सो आतां दुसरे भशेन सिस्टम आमी एलिवेटेड बॅरिकेडींग सारको केल्लो आसा आनी तो एक्विजिशन प्रोसेस तो करपाक जाय उगवे म्हणटा पळय ते थंय आमी तो चालू केला सो आय एम मॉनिटरींग टू हँड ओवर द लँड टू कॉन्ट्रॅक्टर टू बिल्ड दॅट स्ट्रक्चर सो वी आर मुवींग बट हू टू ब्लेम म्हणटलें पूण कॉन्ट्रॅक्टरान जे हांवें ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां की जे गोश्टी तेज्यो सारक्यो ना तेणे सारकी करपाक जाय अदर दॅन द नॅशनल हायवे थर्ड पार्टी एज अ स्टेट हांव थर्ड पार्टी आमची कितें आसता 2 गोश्टी आसता देर इज अ स्पेशल मॉनिटरींग टीम बाय द नॅशनल हायवे एकटोच मॉनिटर जायना एक जाता रोड सेफ्टी स्टँडर्डा खातीर एक एजन्सी आसता एक आसता नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी इंजिनियर म्हणून आसता एक कॉन्ट्रॅक्टर आसता आनी आमी PWD आसता 4 लोक थंय ऑब्जर्व करता आय इंटेंड वन्स दॅट रोड इज डन टू पूट अ 5th पर्सन ऑन बोर्ड टू सी द वेरिएशन ऑफ रोड जे जाता वेर स्टेट वील बेर द एक्सपेन्स टू गिव अ प्रॉपर रिपोर्ट वेर आय वील अंडरस्टँड सो आय एम टेकिंग अ डिसिजन ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयलां हांव सीएमान म्हटल्यार तुमकां आमकां कितें बरें दिसता ते भशेन करपाक जाय आनी अल्टिमेटली द रोड हॅज टू बी प्रॉपर हें म्हजें डिसिजन आसा खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव सोडचो ना वॉट एवर रोड हॅज टू बी डन प्रॉपर खंय जावपाक जाय फोडपाक जाय परतून करपाक जाय आमी करून घेतले कॉन्ट्रॅक्टराचे चडशे अशें कंप्लेन आसता की जे बोर्ड लायता किंवा वॉर्निंग सायन्स लायता ते प्रॉपर लायिल्ले आसना आनी चडशे काळोखान आसता तांचे लायट्स घालचे आसता ते घातलेले ना पयर कितें आसता न्ही तें सांगलां न्ही शी जे एज पर स्कोप ऑफ वर्क हांवें तो एंटायर टेंडर वाचला आनी ज्यो गोश्टी जे एक्सिडंट जाले तेणें सांगलां की 16-17 जाण एक्सपायर जाले खूब दूख भोगता अशे लोक एक्सपायर जावपाक ना पूण हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा कितें की ज्यो गोश्टी कितें आतां थोड्यो फायल्यो जशे आमी नॅशनल हायवे हांव लास्ट 5 म्हयने जाले हांव PWD मिनिस्टर आसा ते म्हजे पयलीं जाल्ल्यो गोश्ट्यो आतां हांवें स्ट्रीमलायन करपाक ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की एंटायर हायवेचे कित्याक स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कांय येनासलें तें डायरेक्ट PC काडटलो आनी धाडटलो नॅशनल हायवेक सो ते सगळे हायवे आतां मॅकनिजम चेंज करपाक लागला सो एंटायर इवन आतां हे जे प्रोजेक्ट आमी एप्रूव केल्या टील इट गोज टू माय हँड जे पर्यंत हांव सॅटिस्फाय जायना ते आमी नॅशनल हायवेक धाडचे ना सो हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा हे न्यू प्रोजेक्ट जे प्रोजेक्ट रिपोर्ट धाडटले ते थ्रू द गव्हर्मेंट प्रोसेसान वचपाक जाय आमकांय पळोवपाक जाय कितें ते डिसायड केल्लें आसा टू गिव सबमिटेड सो फाटीं कितें जाल्लें तितून भितर त्रुटी खूब आसा त्यो घेवन बसलो जाल्यार ते उरलेले कामां हांव करूंक शकूना पूण आय कॅन एश्योर यू तुमी सांगता वील बी कवरींग ऑल दीस प्रस्पेक्ट्स इन द न्यू हें जें आसा वेर लायटींग हाव टू डिवायड हाव टू गेट दीस रोड्स डन आनी कशें करपाचें हे भितर आमी हें घालतले तितूय आपण इंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शन दिल्या की खंय जर ताका लायटींग आनी कितें करपाचें तें ऑलरेडी तेणी डिवायडर बी चेंज केला ओपन केला तुमी पळयतले आनी ताका लायटींग कशें घालपाक जाय तें आमी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा पूण अदर दॅन दॅट प्रायोरिटी इज टू फिनीश दॅट रोड बेगीन जाता तितलो आनी आमी काला म्हणटा काला इज टॅक्निकल टर्म फॉर ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे PWD एक्वायर करपा ऑथॉरिटी सो हांव एवरी 10 to 15 days काला वांगडा बसून एक्विजिशन प्रोसेस आहा तो कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करता Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.